नमस्कार. इंटरनॅशनल मदर्स डेची सगळ्यांक मनोनीत परबी. दर वर्सा मायाचो दुसरो आयतार हो इंटरनॅशनल मदर्स डे म्हणून जगभरात मनयतात. सगळी भुरगीं आपल्या आवयक एक तांच्या मायेची जाण, तांच्या त्यागाची जाण म्हणून गिफ्ट्स दितात. धाकटी धाकटी भुरगीं सुद्दां बरी बरी ग्रीटिंग कार्डां करून आपल्या आवयांक दितात. पूण आमच्या समाजान अशी कांय भुरगीं आसात जांकां कांय कारणास्तव तांच्या आवय बापायचो मोग, तांच्या आवय बापायची छाया मेळना. अशा भुरग्यांक आपल्या पदरा खाला घेवन तांचें शिक्षण, तांकां घर आनी तांची सगळी तांचो फुडाकार बरो करचो हाज्या खातीर काम करपी आमच्या गोंयान एक संस्था आसा, ती म्हणजे मातृछाया. मातृछाया तांकां आपल्या पदरा खाला घेवन तांच्या फुडाकारा खातीर खूब म्हत्वाचें काम करता. आज आमी जाणून घेवया अशाच ह्या अनसंग हिरोंची मातृछाया संस्थेची काणी. आमचे बरोबर स्टुडियोन आसात निलिमा कामत. निलिमा कामत जावन आसात मातृछाया संस्थेची उपाध्यक्ष. निलिमाताई, तुमकां येवकार. निलिमाताई, तुमकां तुमची भुरगीं निमाताई म्हणटात. हय. तर आमी तुमकां निमाताईच म्हणुया. हय तर म्हाका सांगा की ही मातृछाया संस्था जी आसा ती कशी सुरू जाली, कोणाची कल्पना ही? कल्पना म्हणजे कितें जालें, 1946 76 सालान अशेंच रेल्वे स्टेशनार एक भुरगो विश्व हिंदू परिशदेच्या एका कार्यकर्त्याक मेळ्ळो. आतां त्या वेळार गोंयांत तरी ती अशें अनाथ भुरग्याचें कितें करचें अशें सगळ्यांक काळजी जाली. म्हणटकीर सगळे ते कार्यकर्ते एकठांय आयले आनी आमचे जे मातृछायेचे मूळ हे आसात दीक्षित सर म्हणून, तांणी सांगिल्ली काणी. कारण हांव आतां हल्लीच जॉयन जाला, एक 15-16 वर्सां जाले कारणान. पूण तांणी ते सांगताले की त्या भुरग्याक मागीर त्या कार्यकर्त्यांनी हाडलें आनी ताजेर तांचो विचार जालो कितें करचें. तर थंय एक सविताताई रामनाथकर म्हणून माड्डोळ हांगा ढवळे वाठारानूच रावपी एक आसा, एक व्हडल्या मनाची बायल आशिल्ली. तिणें ताका सुरवातीक आपल्या घरानूच थारो दिलो आनी मागीर ह्या हातूंच्यानूच एक अनाथालय सुरू जावचें अशी एक संकल्पना विश्व हिंदू परिशदेच्या कार्यकर्त्यांक जाली. आनी सगळे ताका आमचे हांगाचे गोंयचे जे सगळे इंडस्ट्रियलिस्ट आसात, साळगांवकर म्हणू नाका, धेंपे म्हणू नाका, चौगुले, तळावलीकर, असे सगळे ते व्हडले इंडस्ट्रियलिस्ट एकठांय जाले आनी ह्या एका भुरग्या पासून ह्या मातृछायेची संकल्पना सुरू जाली. मागीर फुडें तें कार्य वाडत गेलें. तर निमाताई, अशी एक तुम्ही म्हणता तशी सविता रामनाथकर, तिच्या मोठ्या काळजांतल्यान ही कल्पना फुडें सरली. आता कितली वर्सां जाली मातृछायेक? म्हणजे आतां आनी 3 वर्सांनी 50 वर्सां जातलीं. सो इट्स व्हडलें. आतां इल्लेशें जे रोपटे लायिल्ले ते आतां व्हडलो वृक्ष जाल्लो आसा ताजो. आनी आमची अनेक आतां एकूच आश्रम आमचो पयलीं ढवळे आशिल्लो आनी गरजेनुसार आतां आमचे बालिका कल्याण आश्रम म्हणजे चलयां खातीर अशे 3 आसात आनी चल्यां खातीर 1 अशें मेळून 4 आश्रम आमचे गोंयभर आसा. आनी आतां कितलीं भुरगीं आसात टोटल? ढवळे आश्रमान जो फक्त चलयां खातीर आसा थंय आमचे कडेन 1 दिसाचे सुद्दां भुरगे येता. त्यामुळे एक 65 चलयो आसात. तळावले चले आसा थंय 46 चले आसात. मडगांवां जो चलयां खातीर आसा ताजी कॅपेसिटी 25 आसा. ल्हान जागा आसा पूण थंय 25 चलयो आसा. आनी म्हापश्या आतां आमी गेल्या वर्सभरान एक नवो सुरू केल्लो आसा, थंय सद्या 9 संख्या आसा. अशे तरेन सगळ्यांचे संगोपन करपाचो आमी प्रयत्न करता. सो एका भुरग्या वयल्यान सुरू जाल्ली ती एक छोटेशें म्हणटात तशें रोपटें आतां येदे मोठे वृक्ष जावन फावला. तुमी कितें कितें करतात थंय? म्हणजे फक्त एक अनाथ भुरगीं येतात आनी तांकां तुमी सांबाळटात आनी ती मागीर वतात, इतलेंच न्ही? न्हय. कितें जाता, पयलीं सुरवातीक कितें जालें, अनाथ भुरग्याच्या हाणें हो आश्रम सुरू जालो. पूण मागीर अशें दिसूंक आयलें की समाजान म्हणजे सतत विचारांची मंथन सुरू आसतालें. तातूंत अशें जालें की समाजान निराधार चलयो आसा जांकां सिंगल पेरंट्स आसात, एकूच आवय आसा किंवा आवय बापूय आसा पूण बापूय बेबदो आसा, त्या चलयांचें संगोपन शिक्षणाच्या दृश्टीन जायना. म्हणून मागीर तांकांय आमी आमच्या मातृछायेन समावेश करून घेतलो. सो 1 दिसाचे भुरगे येण्या पासून
18 वर्साच्या भुरग्यापर्यंत आमी सगळ्या स्टेजीर त्या भुरग्यांची आमी काळजी घेता. तांचे आतां अशें जालां की जे धाकटी भुरगीं येता तांचें एडॉप्शन जाता. एक म्हणजे स्पेशल एडॉप्शन एजन्सी म्हणूनय मातृछायेची ओळख आसा. तेन्ना थंय एक त्या भुरग्यांचें संगोपन म्हणजे एडॉप्शन जाता. दुसरी जी भुरगीं आसता तांचें शिक्षण आमचे मातृछाया ही एक घर कशें आसा. आमी लोकल शाळेन त्या भुरग्यांक घालता आणि त्या भुरग्यांची जशी आमची घरान काळजी जाता तशीच तांचे ट्युशन म्हणून आसता. तांचे शाळेन वचून आमी आवय बापूय कशी आमी एक पॅरंट्स टिचर हातून आमचे देवाण घेवाण जाता विचारांचे. तर सातत्यान त्या भुरग्यांचे कशें बरें जातलें, कशें तांचे शिक्षणान ती कशी फुडें सरतली, ती कशी आपल्या पांयार उबें रावूंक शकतली हाचे सातत्यान कमिटी विचार करीत आसता. त्यामुळे त्या भुरग्यांचे जाता तांकां फुडलें शिक्षण घेवंक जाय, हायर एज्युकेशन घेवंक जाय. म्हणजे स्काय इज द लिमीट. जशें आमच्या घरान आमच्या भुरग्यांचे आमी चिंतता तशेंच त्या भुरग्यांचे आमी चिंतता. 18 वर्सां उपरांत तांकां एम्प्लॉयमेंट मेळचो, तांच्या पांयार ती उबी रावची हाजी आमची सातत्यान आमची प्रयत्न सुरू आसता. आनी जेन्ना 18 वर्सां जालीं ती भुरगीं आपापल्या करियरान हें करूं लागलीं आनी ती भुरगीं आमचे कडेन उरलीं जाल्यार आमी तांचें लग्नां सुद्दां करून दिता. आनी म्हाका सामकें प्राऊड फिलींग जाता. म्हाका एक अभिमानाची गोष्ट की अजून पर्यंत आमी जवळ जवळ 33 चलयांची लग्नां केल्लीं आसा. ती लग्नां करून चलयो ज्यो घरा वता त्यो आमी माहेरपणाक कश्यो चलयो परत माहेरवाशिणी म्हणून येता, आपल्या भुरग्या बाळांक घेवन येतात आनी ती हांगा येवन मे म्हयन्याच्या सुट्ट्यांनी थोड्यो सुट्टे दीस घालयता आनी ती वता. म्हणजे तशा अर्थान मातृछाया ही आजी सुद्दां जाल्ली आसा आनी कांय तेंपान पणजी जातली. हे खरेंच बरें म्हाका अप्रूप दिसता हे जे तुमी म्हणटा न्ही. कारण आमी आतां लग्न जाली बायलां आपल्या भुरग्यांक घेवन मे म्हयन्याच्या सुटयेन वतात घरा कडेन. तशी तुमची स्वताची चलयां सुद्दां माहेरपणाक घरा येतात. ते आयकून म्हाका बरेंच दिसलें खरें. तर तुमी ते आतां ते हायर एज्युकेशन जें म्हणलें तर ते ताका कितें करियर कावन्सिलींग आनी अश्यो गोश्टी तुमी करतात भुरग्यांक? हय हय. आतां आमचे कडेन कावन्सलरूय आसता आनी जशी ती भुरगीं 7वी 8वी 9वी पर्यंत पावले की आमी करियर कावन्सलराक आपयता आनी तो तांचे कडेन उलोवन ठरयता आनी एक आमकां दिशा मेळटा की ह्या भुरग्याक हातून आवड आसा. अर्थात ती भुरगीं आशिल्ल्यान केन्ना केन्ना तांचे विचारान फरक जावूय शकता, पूण बेजीक आमकां कळटा की हाजो कल ह्या वटेन आसा, ह्या चलयेक हें आवडटा. सो आमी तांकां सुरवातीकूच तशें आमी तांकां पाठबळ दिवं शकता. तशें तांकां आमी त्या क्लासीसान घालतात आनी पळयतात त्यातून ते कितें बरें करूं शकता काय म्हणून आनी त्या प्रमाणे तांची काळजी घेता. करियर कावन्सिलींग सातत्यान चालू आसता आनी हांगा ज्यो चायल्ड वेलफेअर कमिटीज आसात न्ही त्यो सुद्दां आमकां हेल्प करता त्या बाबतींत. सो इट इज एकमेकांच्या सहाय्यान हें कार्य आमचें फुडें वचत आसात. कारण हें खरें खूब म्हत्वाचें म्हणटात तशें. कारण प्रत्येक भुरगो सेम नासता. आमच्या घरान सुद्दां आमची भुरगीं सुद्दां 2 भावंडां मदीं फरक आसता. सो तुमी जे करियर कावन्सिलींग प्रत्येक म्हणजे आपल्या भुरग्या भशेन ही खरेंच मोठें काळीज जाय हाका. व्हडली जबाबदारीची गोश्ट म्हणटा तुमी ती करता ती. आनी प्रत्येक भुरग्याचे तांचे ते इनर टॅलंट सोदून काडून तांकां त्या हातून धाडप एम्प्लॉयमेंटाच्या दृश्टीन ही व्हडली गजाल. मॅडम ही आतां हांवें म्हणलें तशें जबाबदारीची कशी कामगिरी कशी. सो तुमकां केन्ना असो भंय बी दिसना की अरे जायत काय आपल्याच्यान म्हणून? ना हें कितें जाता आमी म्हणजे म्हज्या अनुभवाचें हाणें म्हणचें जाल्यार आमी म्हजीच भुरगीं जेन्ना व्हड जालीं प्रत्येक आवय कडेन आवयचें काळीज आसताच पळय. आतां म्हजी भुरगीं जशी व्हड जालीं तर ज्या धाकट्या भुरग्यांक मायेची गरज आसता तशी ती व्हडल्या जाल्ल्या भुरग्यांक त्या मायेची गरज आसना. म्हणटकीर माया सोंपली आमच्यांतली अशें ना. म्हणटकीर ती मायेक व्यवस्थित दुसऱ्या भुरग्यां खातीर आमी ताजो वापर करूं शकता. सो अशा हेतून हांव जशें मातृछायेन गेलें तशें अनेक बायलो म्हणा अनेक दादले म्हणा ह्या कार्याक कितें म्हणटा बांदले गेले आनी अशें करून आतां आमचें हें जी मातृछाय आसा तातूंत आमी सर मॅडम अशें ना. निमाताई, कोण काकी, कोण मामी, कोण मावशी, आक्का, ताई, दीदी, दादा अशेंच आमी संबोधीत करता सगळ्यांक. त्यामुळे कितें जाता एक घरगुती वातावरण तयार जाता. त्या भुरग्यांकूय आमी आपलीशी दिसता सगळीं जाणां. त्यामुळे ती खंयच्याच नात्याक वंचीत जायना. त्या एक बरें आतां खरें सांगचें जाल्यार कृष्णाचें कशें जालें की तो जल्माक आयलो देवकी कडेन पूण ताका वाडयलें यशोदेन आनी ह्या मातृछाया ही यशोदेचें काम करता. त्यामुळे ते एक सगळें कितें भरिल्लें गोकुळ कशेंच आमचें मातृछाया आसा. सगळ्यांक म्हाका तर अशें दिसता की अर्थात गोंया कोणाकूच अपरिचीत ना मातृछाया, पूण सगळ्यांनी मातृछायेन येवन हाजो अनुभव घेवचो की
आमच्या घरांतली आमी भुरगीं जेन्ना वाडयता तेन्ना तें आमचें कर्तव्य आसता, आमकां करूंकूच जाय. पूण ताज्या पलीकडे वचून जेन्ना तुमी अशें करता, ह्या इतल्या भुरग्यांच्या एका भुरग्याचें सुद्दां बरें जाण्यान आमचो जर हातभार लागलो जाल्यार कितें तरी एक आयुश्याची खंय तरी सार्थता जाली अशें म्हाका तरी दिसता. सो अशाच विचारान प्रेरीत जाल्ले सगळे जे आमचे कमिटी मेंबर आसा ते हातून आसा. तुमकां खरें सांगू, आमचे जे ढवळे आश्रमाचे प्रमुख आसात, भोसले सर, प्राध्यापक भोसले सर आसात, ते म्हणटात की फोंडा परिसरान सगळीं देवळांच आसा आनी मातृछाया म्हणटात ते एक माणुसकीचें देवूळ आसा. आनी ह्या माणुसकीच्या देवळान ही जी बाकीच्या देवळांक भेट दिवंक येणारे जे ताजे भक्त असतात ते आमच्या ह्या मातृछायेक डेफिनेटली भेट दिवन वतात. ही कन्सेप्ट म्हाका खरीच खूब आवडली. हां, तुम्ही म्हणटा तशें लोकांनी खरेंच हातूंतल्यान म्हाका दिसता देख घेवची अशें म्हणना हांव, पूण एक जशें तुमी ज्या भक्तिभावान देवळांनी वतात तशें ह्या माणुसकीच्या देवळाकय भेट दिवची. तर आमकां जर आतां निमाताई भेट दिवपाची आसा जाल्यार कितें म्हणजे अशें स्पेशल तुमचे डेज आसात काय कितें? म्हणजे आमी आतां उलयतना वदो तुमी म्हणलें की पयशे सगळींच जाणां दितात, लोकांनी वेळ दिवचो म्हणून. हय हय, सामकें. म्हाका तेंच दिसता की जाता पयशे दितात आनी गोंयचे लोक सगळे आसा ज्यांची खरीच दानत आसा. हांगा आमी कोणाच कडेन गेलीं, खंयच्याय कारणास्तव आमी खंय गेलीं आनी आमकां हाजी पयशांची मदत आसा जाल्यार आमी रिक्त हस्तान केन्नाच परत येवना. दिणाऱ्यांचे हजार आनी लाखांनी हात आसात. पूण म्हजें आतां म्हाका ही संदी मेळ्ळ्या जाल्यार हांव एक आव्हान करता गोंयच्या बायलांक की तुमी जे तुमचो वेळ आसा न्ही तो तुमी मातसो म्हयन्याच्यान एक दीस सुरवात करचें, मागीर आठवड्याच्यान एक दीस जाता आनी तुमकां वतकिरूच हो अनुभव घेतल्या शिवाय कळना की ह्या गोश्टीन कितलो आनंद आसा. एक जे सगळ्या त्या भुरग्यां कडेन तुमी उलयता, तुमी तुमच्या विचारांची देवाण घेवाण करता तेन्ना तुमकां कळटा की त्या भुरग्यांक तुमचे बद्दल कशी माया निर्माण जाता. आनी म्हजें तर अशें मत आसा की हांकां तुमी दया दिवं नाका, माया दियात. माया आनी दयेन फरक आसा. काकूट दिवन आमी जेन्ना करता न्ही तेन्ना शिस्तीक खंय तरी एक बाधा येता. शिस्त आतां आमी आमच्या भुरग्यां कडेन कशी माया दिता, पूण तांणी कितें चूक केलें जाल्यार आमी सामकी कडक रावता. सो चूक केल्यार कडक रावपाची तुका केन्ना क्षमता येता जेन्ना तूं तांचे कडेन मायेन दिता. आमी तांकां थापट सुद्दां दिलें जाल्यार आमी तांकां लागीं ओडटा. म्हणटकीर तांकां खबर आसा की ही जी कोण आसा म्हजी आई, मावशी, काकुणी ती म्हजें बरेंच करतली, म्हाका तापयल्यारूय म्हज्या बऱ्या खातीर. अर्थात जे घरान प्रॉब्लेम येता न्ही ते हांगा येता, ती भुरगीं सगळी कडेन सारकी आसता. पूण एक वेगळें समाधान मेळटा जेन्ना आमी ह्या भुरग्यां खातीर सर्व करता. ती भुरगीं जेन्ना बऱ्या पदार पडटा न्ही तुमकां खरेंच सांगता एक काळजांच्यान बरें दिसता. जेन्ना तांची लग्नां जाता तेन्ना तीच फिलींग आसता जेन्ना म्हजें चली लग्न जावन दुसऱ्या घरान वता तेन्ना तेच फिलींग आसता. तर किंबहुना ताजे पेक्षा चड आसता, कारण ह्या भुरग्याक खंयच्यान आमी पळयल्लें आसता ते खंयच्यान खंय पाविल्ले आसा. सो त्या भुरग्यांची कांयच चूक आसना जें तांच्या आयुश्यान घडिल्लें आसता. पूण जें तांकां आमी घडयता न्ही तें पळयतकीर तांचें आयुश्य घडतकीर एक वेगळेंच समाधान मेळटा. मॅडम आतां म्हाका सांगात, ही मातृछाया हे फक्त आतां तुमी सुरवात म्हणटात तशी अनाथ आश्रमाच्यान केल्ली. हय. पूण आतां तुमचे बाकी बरेच गोष्टी मातृछायेच्या अमरेला अंडर, त्या संस्थे अंडर चालू आसात. हय, म्हणजे कितें जालें की पयलीं आमी निराधार चलयो, अनाथ चलयो, मागीर निराधार चलयो अशें करून कार्य सुरू जालें. जेन्ना मातृछायेक 25 वर्सां जालीं तेन्ना अशें आयलें की आनी कितें तरी करूंक जाय. कोणी कितें करता, 25 वर्सां जालीं एक व्हडलें फंक्शन करुया जाल्यार सगळ्यांक कळपाक. पूण आमी तशें करना. आमी कशें करता की कितें तरी सेवा परमो धर्म हा, म्हणजे सेवे सारको दुसरो धर्म न्ही, तो अत्युच्च धर्म, तातूंतच आमी कितें तरी करप. म्हणून जेन्ना आमी 25 वर्सां जालीं तेन्ना आमी अशें ठरयलें, पळयलें की रिमोट गांवांनी मेडिकल फॅसिलिटीज तितल्यो नासता. म्हणून आमी खूब दोतोरांक एप्रोच जाले आनी जे दोतोर आसात गोंयानूय खूब जे जाणी आमकां हात फुडें केला आपल्या मदतीचो आनी आमी थंय धाकटी धाकटी अशी सेंटरां तयार केली. थंय आमचे हे दोतोर वताले आनी थंयच्या गांवांत जांकां मेडिकल फॅसिलिटी ना त्या वेळार, हे 25 वर्सां म्हणजे आतां जवळ जवळ एक 15-20 वर्सां पयलींची खबर, तेन्ना तांणी थंय वचून ते मागीर आपली सेवा दिवंक लागले. त्याच हातूंत कितें जालें, GMC तुमी पळयलां केदें व्हडलें हॉस्पिटल आसा आनी सगळ्या म्हणजे बॉर्डरचे जी गोवा बॉर्डरचे सगळे जे पेशंट्स आसा ते सुद्दां थंय येतात. तो अशा हातूंत कितें जातालें की ते गरीब पेशंट हांगा येताले आनी तांकां आज जाली ट्रिटमेंट, ना आज जाल्या आतां तुमी फाल्यां येयात परत, वतले खंय ते. त्या वेळार मातृछायेन कितें केलें, थंय
खंय खंय आमी पळयलें की हांगा अडचण येता आनी हांगा आमी उबी रावूं शकता, थंय थंय आमी उबे रावपाचो प्रयत्न केलो. आमी एक ल्हानसो फ्लॅट भाड्यान घेतलो आनी त्या पेशंटांक आमी थंय रावपाक दिवं लागलीं. इट इज हें सगळें विनामुल्य किंवा सामकें एक नॉमिनल चार्जीसान सुरू जालें. मागीर अशें जालें की आतां तुमी पळयलां आसतलें मेर्शे एक रुग्णाश्रय म्हणून व्हडली बिल्डींग आमी तयार केल्या. अशेंच दाते फुडें आयले, आमी व्हडलो जागो घेतलो, थंय व्हडले बिल्डींग बांदली. थंय आतां टेम्पररी स्टे म्हणजे शॉर्ट स्टे फॉर पेशंट, जे पेशंट येतात ज्यांचे नातेवाईक तांकां घेवन येतात तांची रावपाची सोय अशें म्हणून ते थंय व्हडले वॉर्ड आमी तयार केल्या. त्याच हातून आमी फिजिओथेरपी सेंटर केला, योगा क्लासीस घेता. मागीर आतां होम नर्सींग सहाय येता म्हणजे कितें जाता, होम नर्सींग म्हणजे आतां घरान अशें जालां की सगळ्यो कितें ल्हान ल्हान कुटुंबां जाल्या. तुमकां मनशाची तुका कितें म्हणटा मदत मेळना, घरानूच आसना, तेन्ना तुमकां नर्सी अश्यो आमी तयार करता ज्यो घरान रावन तांकां बाकीचे पयलीं एकत्र कुटुंबान कशें बाकीच्या लोकांची मदत मेळटाली तशी आतां मेळना. म्हणटा की ह्यो होम नर्सींग आमी होम नर्सीस तयार करतात ज्यो त्या त्या घरांनी वतात आनी त्या त्या कुटुंबाक ते पेशंटाची काळजी घेवपाक मदत करतात. अशा तरेन आमचें हें कार्य वाडत गेलें आनी शांतादुर्गेच्या कृपेन आनी आमच्या सगळ्या हितचिंतकाक लागून हें सुरळीतपणे चालू आसा. म्हणजे आवयचो जो गूण आसता भितरल्यान म्हणटा तसो, ही इज द फर्स्ट केअरगिवर म्हणटा पळय आमी. एक्झॅक्टली तेच तुमी तुमच्या मातृछायेच्या अंडर केला. फक्त भुरग्यांकच आवयची माया दिवप अशेंय न्ही, तर जो कोणी बरो ना खंयचोय रुग्ण ताजी केअर घेवप, नाल्यार ताज्या घरच्यांची केअर घेवप. आतां तुमी जशें म्हणटा हें खरें व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग की लोक भायल्यान येतात, फाल्यां यो म्हणल्यार रातची खंय रावतली, पयसुल्ल्यान आयिल्ली असतात ती, परत तांकां कितें ट्रान्सपोर्ट नासता, बाबा एक बशीन आयली सांजची बस मेळना, कितें करतली. हें खरेंच तोखणाय करची तुमची तितली कमीच की इतले सुंदर तुमी हें केलां. हय, म्हणजे तातूंत कितें जाता, पेशंट म्हणजे जे गरजू लोक आसा न्ही, समाजान जी गरज उद्भवता त्या गरजेचेर आमी विचार करता आनी त्या प्रमाणे आमचें कार्य वाडोवपाचो आमी प्रयत्न करता, विचार करता. सतत समाजान कितें जाता, जे समाजान असता तेच तुमचे पर्यंत पावता. त्यामुळे समाजान जर आमी बरें दिलें जाल्यार आमच्याय घरा बरें मेळटा. इच्छित बरा येई घरा, जे दुसऱ्यांचे आमी बरें चिंतले आमचें बरें जातलें, दुसऱ्यांचें वायट चिंतलें, ह्या संकल्पनेच्यान आमी सगळीं जाणां काम करता. हीच संकल्पना सगळी बळ पातळावची अशी आस्त बाळगिता. निमाताई, म्हाका एक तुमी ओदोळ जे एडॉप्शन म्हणिल्लें ताजे बद्दल म्हाका थोडीशी म्हायती दिया. म्हणजे मदर्स डेच्या निमतान आमी हें करता, तर जशें हांवें म्हणलें की भुरगीं कांय आसतात तांकां आवय बापायचो मोग मेळना, तशी कांय आवय बापूय आसता की तांकां भुरगीं जाय आसतात, पूण आतां देवाच्या मनान ना जाल्यार कितें करुया अशें आमी म्हणटा. पूण तशें ना, युअर किड डजंट हॅव टू बी बायोलॉजिकली युअर्स. तर तुमी तें एडॉप्शनाचें काम तुमची संस्था करता. हय, पयलीं कितें आशिल्लें, सुरवातीक कारा ही संस्था, आतां तुमी पळयला सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स ऑथॉरिटी म्हणून एक वुमेन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंट जो डिपार्टमेंट आसा ताजीच ही एक बॉडी आसा. सो सगळें रेग्युलेट करपाक ही कारा तयार जाला. पयलीं 15 सालां जे एक्ट आयलो आनी अशें जालां की आतां ऑल ओवर इंडिया एकूच ह्या कारा संस्थेत तुमी जर प्रॉस्पेक्टीव पेरंट्स आसा तांकां आपलें नांव रजिस्टर करचें पडटा. ताज्या पयलीं कितें जातालें, आमी एप्लिकेशनां घेतालीं ज्या पेरंट्सांक भुरगे जाय ते, आनी आमीच आमच्या हाणें ती मॅचींग करतालीं, भुरग्याचो फोटो पळोवन हें पळोवन तांकां आपयतालीं. तो ही वेगळ्या प्रकारची प्रक्रिया त्या वेळार आशिल्ली. मागीर आतां ही कारा ही बॉडी तयार जाली. सो खूब जाणां म्हाका सुद्दां फोन करतात की खंय करप, सगळीं गोंधळलेले आसता, खबर आसना कितें तें. तर कारा म्हणून ही एक जातून आसा, तातूंत तुमी त्या वेबसायटीर गेले जाल्यार तुमकां सगळी माहिती मेळटा आनी तातूंत तुमकां दिल्लें आसता की आतां तुमचें हांगा नांव तुमी रजिस्टर करा, हें करा, तुमचे मेडिकल रिपोर्ट्स तुमकां अपलोड करचे पडटा. हें सगळें म्हणल्यार आतां टॅक्निकल हें आयलां, सगळ्यांक जमता अशें ना. समजा जर तुमकां तें जमना जाल्यार तुमी मातृछायेन येवन आमचे जे ऑफिसान क्लार्क आसा जी हें काम करपाक तांचो तुमी मदत घेवंक शकता. पूण तुमकां कितें जाता, जितलें प्रत्येक जाण विचार करता की जावं न्ही, एक एकदां प्रत्येकाक देवाची हें मेळटाच अशें ना, पूण भुरगीं जी जांकां आवय बापायची माया मेळना, जशें स्वातीन म्हळें तशें तुमी
ताजो आधार घेवंक शकता आनी खंयच्या तरी भुरग्याक माया दिवंक शकता. प्रत्येकाचें कितें आपलेंच बायोलॉजिकल हें आसूंक जाय अशें ना, पूण हाज्या खातीर आपलें मन सामकें तयार करूंक जाय. हय, म्हाका भुरगें जाय आनी त्या भुरग्याचें हांव बरें करतलें अशें जेन्ना तुमच्या मनान विचार येता तेन्ना तुमी डेफिनेटली फाटलो फुडलो विचार न करता नांव तुमचें रजिस्टर करा. एकदां कितें जाता, खूब जाणां हांवें पळयलें आसा की नांव रजिस्टर केलें आनी मागीर आफ्टर सम टायम तांकां स्वताचें भुरगें जाल्लें आसता. कांय जाणांचें अशें जाल्लें आसता की भुरगे तुमी दत्तक घेता आनी मागीर तांकां आपलें बायोलॉजिकल भुरगें जाल्लें आसा. हें सुद्दां हांवें पळयल्लें आसा. सो इट इज कोण म्हणटा न्ही आमी प्रत्येकाचो पांयगूण, तशें आमच्याय बाळाचो पांयगूण ती जाता न्ही, फॅमिली वाडटा मागीर. आनी हांवें पळयल्लें आसा की ही जी आसता, तरी हांव मातशें डिस्ट्रॅक्ट जाल्यार हांव पयलीं सांगता की कारान कशें करप. जे तुमचे सगळे आसता, तुमचे सगळे ताजें सांगिल्लें आसता. मेडिकल रिपोर्ट अपलोड करा, मागीर सगळें कितें जेन्ना तुमचें सगळें अपलोड करून जालें, तुमची सगळी म्हायती थंय रजिस्टर जालें आनी तुमचें नांव रजिस्टर जालें, तशें एक तुमच्या विसिनिटीन तुमच्या लागीं जी एडॉप्शन एजन्सी आसा तांचें तुमी नांव थंय बरोवचें पडटा. शिवाय तुमकां 2 स्टेट्स तुमकां चूज करूंक मेळटा. ह्या स्टेटींतली आमकां भुरगीं जाय. सो त्या प्रमाणे मागीर तुमचें सगळें नांव रजिस्टर जातकीर आमचे कडेन मातृछाया ऑर विचेवर एडॉप्शन एजन्सी जी तुमी चूज करता तातूंत तांकां इंटिमेशन येता की हांची वचून होम स्टडी करा. होम स्टडी करप म्हणजे कितें, आमी एक सोशल वर्कर तुमच्या घरा धाडटा. तुमी जी सगळी माहिती अपलोड केल्ली आसा ती बरोबर आसा काय ना हें पळोवपाचें आमचें काम आसता. सो तांणी तें पळयतकीर ताजो रिपोर्ट सुद्दां आमी मागीर तो अपलोड करता. अशा तरेन ही रजिस्ट्रेशनाची प्रक्रिया पूर्ण जाता. मागीर तुमकां एक पासवर्ड मेळटा की तुमी पळोवप की तुमचो नंबर खंय आसा. एकदां 1 वर्स लागता, 2 वर्सां लागता, तुमी कितें कशें तुमची एज कितें आनी तुमकां केदें भुरगें मेळूं शकता हाजी एक सांगड घातली वता आनी मागीर तुमकां तें भुरगें मेळटा. आनी तुमकां हांव सांगता की जे भुरगें मेळटा ते मागीर ह्या मातृशायेंतले आसत किंवा आनीक खंयच्या हातूंतले संस्थेंतले आसत, पूण एकदां ते भुरगे तुमच्या घरान आयले आनी ती फॅमिली पूर्ण जाली न्ही की जें वातावरण बदलता. अर्थात पयल्याच तुमी ते भुरगे व्हरतकीर ती प्रक्रिया पूर्ण जायना. तो पर्यंत एक एफिडेवीट दिवन ते भुरगे तुमचे कडेन वता आनी 6 म्हयने काही म्हयने वतात की तुमी त्या भुरग्या कडेन कितले बांदल्या आनी ते भुरगे तुमचे कडेन कितले बांदले गेला. अर्थात संस्था जी पळयता ते आमी सगळें भुरग्याच्या पर्स्पेक्टिवान पळयता. आमचे भुरगे तुमचे कडेन खूश जर असलें आमकां सगळें भरून पावलें. सो ती जेन्ना प्रक्रिया परत जेन्ना ती फॅमिली आमचे कडेन आयिल्ल्यो आसा तेन्ना आमुलाग्र बदल तांच्या सायकीन जाल्लो आसा हो हांवें पळयला. आवय ही सामकी म्हणजे खरी आवय जिचे कडेन भुरगे आपले जावन अशें दिसना, ते भुरगे तांचेच दिसता. काही तेंपान तर मॅनरिजम आनी हें जावन अरे हें आवय भशेन दिसता काय बापाय भशेन, इतपत आमी विचार करता आनी सगळीच तशी करत आसतली. सो ही एक काराची प्रक्रिया आसा. आनी तुमकां जर खंयची अडचण येत असली कोणाक जाल्यार तांणी जरूर खंयच्याय संस्थेचो हें घेवचो, मदत घेवची. कारण कितें जाता सगळ्यांक तें टॅक्निकल हें जमताच अशें ना, पण इट इज व्हेरी इजी प्रोसेस जाला आतां. आनी ऑल ओवर इंडिया आतां एक लिस्ट जाल्या, पण तुमी ज्या ज्या स्टेट्सांतले तुमी भुरगे मागता त्या स्टेट्सांतल्या एडॉप्शन एजन्सी कडेन तुमचें नांव रजिस्टर जाता. सो इट इज अ व्हेरी सिंपल प्रोसेस. फक्त कितें जाता पयलीं कळना म्हणून तुमकां तो भंय दिसता, पण एकदां तुमी तातूंत सगळें नांव नोंदयलें हें केलें मातसो वेटींग पिरियड चड आसता, पण तुमी सगळ्यांनी विचार करून खूब वेळ घालोव नाकात. तुमी नांव रजिस्टर करा. ते तुमकां चॉयस आसा मागीर की ना आमकां भुरगें जालें आमी फाटीं घेतलें कितें केलें अशें करपाक आसा, पूण तुमकां तें रजिस्टर जायसर खूब तेंप वता. नाल्यार आमी दिसता की अरे मेळच ना अशें जाता, मनाची घालमेल जाता. सो तशेंच न जावपाक तुमी नांव रजिस्टर बेगिनल्या बेगीन करचें अशी म्हजी एक विनंती. तुम्ही म्हणटा ती घालमेल जाता, वेटींग पिरियड चड आसता, पूण लग्न जाल्ल्या प्रत्येक घोबायलाक म्हणटा तशें पट्ट करून भुरगें जायना न्ही. बायोलॉजिकली ऑल्सो तो टायम लागतात. हय डेफिनेटली. सो लोकांनी हें चिंतचें की जसो टायम आपल्या बायोलॉजिकल भुरगें जावपाक लागता तसोच एडॉप्शनाकय लागपाक शकता. हय, आनी आतां तर खूब अशें जालां की जशें तुवें म्हाका वदळ म्हळें की कोणाक चलो जाल्लो आसा आनी सेकेंड टायम तांकां चली जाय जाल्यार ना म्हाका आमच्यान काय सांगून नज न्ही चली जातलीच काय कितें. सो तांणी एडॉप्ट केल्लें आसा. तशें खूब जाणांनी अशें केल्लें आसा. सो मच सो की काही भुरगीं पळय बाय बर्थ कितें डिफेक्ट जावं शकता, ती भुरगीं सुद्दां लोकांनी एडॉप्ट केल्ली आसा आनी तांचे फुडलें ट्रिटमेंट जी आसा ती आपल्या घरा वचून केल्ली आसा.
सो हांगा कशें जाता की आमचे कडेन इतली जी भुरगीं येता ती आमी 1 to 1 तांची काळजी घेवंक शकना, पूण जेन्ना ती घरा वता आनी तांची जशे एकाच भुरग्याची एक आवय काळजी घेता तेन्ना कंप्लिटली त्या भुरग्याचें आरोग्य बदलता. आमच्या कडेन आमी पूर्ण काळजी घेता, पूर्ण सगळे, आनी हांगाचे म्हाळशेच्या कृपेन म्हणा की ज्या सगळ्यांचे हांगाचे जे दोतोर आसा ते आमकां इतले मदत करपी आसा की मातृशायेचे भुरगे म्हणे की अनेक GMCतले तर कितले दोतोर आसात जी खूब म्हयने लागता MRI किंवा CT ताजे हें घेवपाक, पूण तांणी रोखडे आमकां ते आमकां अपॉयंटमेंट दितात. शिवाय हांगाचो पिडियाट्रीक डिपार्टमेंट्स आसा जाल्यार हांव डॉक्टर उजगांवकर दाम्पत्य आसा, अशे सेवाभावी वृत्तीन करपी दोतोर आमकां खूब कमी मेळटात आनी तांच्या खातीर आमची भुरगीं ही आरोग्यानूय बरी उरता. सगळ्यांत ज्या पेरंट्सा कडेन वता आनी पुर्णिमाताई तर ते जे भुरग्यांक जी दत्तक घेणारी आसा तांचें कावन्सिलींगूय करता. सो इट इज सामकें म्हणजे एक जेन्ना बरें कार्य करून तुमी फुडें सरता न्ही तेन्ना सगळ्या वटेन बरी मनशां तुमकां जोडली वता. हाजो प्रत्यय म्हणजे पुर्णिमाताई आनी संतोष काका अशें हांव म्हणूं शकता. निमाताई, तुम्ही मुद्दम आयली आमच्या स्टुडियोन आनी आमकां इतली बरी म्हायती दिली, हाज्या बद्दल खरें मनाक आजसावन तुमचे आभार. थँक्यू सो मच म्हाका आपयल्या बद्दल. हांव मातृछाया परिवारा तर्फे सगळ्यांचे धन्यवाद म्हणटा. हॅप्पी मदर्स डे हो फक्त आपल्या घरान आपल्या आवय बरोबर आपल्या भुरग्यां बरोबर जसो आमी मनयता तशी ही मातृछाया संस्था तांच्या अगणित भुरग्यां बरोबर मनयता. अशे हे समाजाचे अनसंग हिरो, तांकां आज आमी समाजा कडल्यान आमच्या कडल्यान हॅप्पी मदर्स डे म्हणुया. तुम्ही अशा खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. देव बरें करूं.